नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज लोकसभेत महाकुंभ 2025च्या आयोजन आनी व्यवस्थापना विशीं केले उलोवप. महाकुंभात सगळे समान जावन आयले एकठांय प्रधानमंत्री. गोयचे राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानवडे हांणी राज्यसभेत सायबर सुरक्षे विशीं उबारलो मुद्दो. सायबर गुन्यांवाआड कायदे आनी आराखडो चालीक लावपाची केली मागणी. गोंयांत आयोजीत जाता पयले आर्टिफिशियल इंटेलिजन्साचेर आधारीत संमेलन. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सांत आशिल्ल्यो संद्यो दुर्लक्ष करच्यो न्हय, मंत्री रोहन खंवटेचें आवाहन. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आपल्या दिल्ली भेटेर गृहमंत्री अमित शाह हांची घेतली भेट. गोंय प्रशासनाच्या एकंदरीत कामा विशीं दिलो नियाळ. आनी भारतीय वंशाच्यो अंतराळवीर सुनीता विलियम्स 9 म्हयन्यां उपरांत पृथ्वीचेर येवपाक सरल्यो भायर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तांकां पत्र बरोवन व्यक्त केलो हुस्को. आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी प्रयागराजात महाकुंभाच्या यशस्वी आयोजना विशीं लोकसभेत तोखणाय केली. तांणी सांगले की ह्या महाकुंभात सगळे एक समान जावन एकठांय आयले. सगळ्यांनी आमी ह्या भावनेन महाकुंभात वांटो घेतलो. देशाच्या एकवटेचें सामर्थ्य खूब व्हड आसा अशें प्रधानमंत्री उलयले. महाकुंभ ऐसा आयोजन रहा जिसमें देश के हर क्षेत्र से, हर एक कोने से आए लोग एक हो गए. लोग अहम त्याग कर वयम के भाव से, मैं नहीं हम की भावना से प्रयागराज में जुटे. महाकुंभ में हमने देखा है कि वहां छोटे बड़े का कोई भेद नहीं था. ये भारत का बहुत बड़ा सामर्थ्य है. ये दिखाता है कि एकता का अद्भुत तत्व हमारे भीतर रचा बसा हुआ है. हमारी एकता का सामर्थ्य इतना है कि वो भेदने के सारे प्रयासों को भी भेद देता है. एकता की यही भावना भारतीयों का बहुत बड़ा सौभाग्य है. आज पूरे विश्व में जो बिखराव की स्थितियां हैं, उस दौर में एकजुटता का ये विराट प्रदर्शन हमारी बहुत बड़ी ताकत है. महाकुंभांतल्यान मेळिल्ल्या प्रेरणेविशीं प्रधानमंत्र्यांनी उल्लेख केलो. न्हय उत्सव परंपरेचो विस्तार करचो असो उलो प्रधानमंत्र्यांनी हे वेळार मारलो. महाकुंभ से हमें अनेक प्रेरणाएं भी मिली हैं. हमारे देश में इतनी सारी छोटी बड़ी नदियां हैं. कई नदियां ऐसी हैं जिन पर संकट भी आ रहा है. कुंभ से प्रेरणा लेते हुए हमें नदी उत्सव की परंपरा को नया विस्तार देना होगा. इस बारे में हमें जरूर सोचना चाहिए. इससे वर्तमान पीढ़ी को पानी का महत्व समझ आएगा. नदियों की साफ सफाई को बल मिलेगा. नदियों की रक्षा होगी. अध्यक्ष जी, मुझे विश्वास है कि महाकुंभ से निकला अमृत हमारे संकल्पों की सिद्धि का बहुत ही मजबूत माध्यम बनेगा. नवी दिल्ली हांगा सुरू आशिल्ल्या रायझिना डायलॉगाचो आयज दुसरो दीस. दुसऱ्या दिसा देशाचे विदेश वेव्हार मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हांणी थ्रोन्स आनी थॉन्स ह्या विशयावेल्या चर्चासत्राक मार्गदर्शन केलें. तांणी आपल्या उलोवपांत नव्या आंतरराष्ट्रीय वेवस्थेचेर भर दिलो. हे वेळार आंतरराष्ट्रीय वेवस्था नासल्यार अतिरेकी वृत्तीचे आनी धोको पत्करपी ल्हान देश अवेवस्थेचो गैरफायदो घेतले अशें तांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. We do need an international order, just like we need a domestic order.
So if you need a society in a country, you need an international version of that. And it's not just big countries who will benefit if there is no order. I would argue that any country which will take risks, which will have extreme positions, which would, test the system, will actually use disorder to its advantage. I mean, we've seen in our own neighborhood, you don't have to be a big country to be a risky country. I have some smaller neighbors who've done a pretty good job at that. So, first of all, I think we should all, understand the importance of an order. Now, the old order, it was an order. It was a product of its times. But why I felt that its virtues were exaggerated was, I think the rule maker and the rule taker had somewhat different perspectives, because I also said in the same interview, if you were at the receiving end of some of those rules or the application of those rules, we had issues. या कार्यावळीत अमेरिकेच्यो तुलसी गबाड हांचे लेगीत मार्गदर्शन सत्र जाले. संवसारात सुरू आशिल्ल्या संघर्षाचो संदर्भ घेवन अमेरिका शांततायेचेर भर दिता अशें तांणी आपल्या उलोवपांत नमूद केलें. तशेंच संवसारात सुरक्षितता वाडोवपाच्या हेतान साबार देशांनी एकठांय येवन वावर करूंक जाय असो उलो तांणी मारलो. It's been a constructive few days where I've been engaging with our Indian counterparts, working to continue to build off of the momentum that was created by President Trump and Prime Minister Modi's joint statement issued in Washington, D.C. after their Oval Office meeting. The partnership between our two countries has been strong for decades, and under the leadership of two great leaders and true great friends, President Trump and Prime Minister Modi, and rooted in our shared values of peace and freedom, security and prosperity, I'm confident that this partnership and friendship between our two nations and our leaders will continue to grow and strengthen. महाराष्ट्राच्या नागपुरात औरंगजेबाच्या समाधी स्थळावेल्यान उपरासिल्ल्या हिंसेविशीं आयज महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांणी महाराष्ट्र विधानसभा अधिवेशना वेळार हुस्को उक्तायलो. एका सामान्य अफवेच्या आधाराचेर घडिल्ली ही हिंसक घडणूक एका वेगळ्या राजकारणाचो भाग जावं येता अशें लेगीत ताणें म्हळें. मजगतीं सध्या नागपुरात सुरक्षा वाडोवन परिस्थिती नियंत्रणात हाडल्या. हे विशीं पत्रकारांकडेन उलयतना महाराष्ट्राचे उपमुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे हांणी पुराय प्रकरणाचेर सखोल चवकशी करून गुन्यांवकारांक खर ख्यास्त करतले अशी गवाय दिली. नागपुर में जो दुर्घटना हुई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है. जो समाज कंटक थे उन्होंने कई घरों को, वहाँ पर मोमिनपुरा है, महाल एरिया है, चिटनीस पार्क है, यहाँ पर इकट्ठा होकर लोगों के घरों को लक्ष्य कर दिया, टारगेट कर दिया, पथराव किया, आगजनी कर दी, वहाँ की गाड़ियाँ जलाई. 4 डीसीपी लेवल के अधिकारी घायल है, उनको पत्थरबाजी कर दी, उनके ऊपर हथियार से हमला किया है. 30 पुलिस कर्मचारी घायल है. ये सब सोचकर समझकर जो काम कर रहे हैं समाज कंटक, उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा. उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. स्वयं मुख्यमंत्री बार बार इस घटना का जायजा ले रहे हैं. पुलिस विभाग पूरी तरह इसकी रूट तक जाएगी. इसके पीछे कौन है, क्या राजनीति है, और किसी को भी छोड़ेगी नहीं. केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी आयज संसदेत रेल्वे अनुदान मागण्यांच्या चर्चेक जाप दितना रेल्वे मंत्रालय आपलो खर्च आपल्याच येणावळींतल्यान पुरयता अशें सांगलें. तशेंच दरेक प्रवाशाच्या फाटल्यान दर किलोमिटराक 1.38 रुपयाचो खर्च येता, पूण प्रवासी ताच्या परस कितलेशेच कमी दरान प्रवास करता अशी सविस्तर माहिती मंत्री वैष्णव हांणी दिली. रेलवे पैसेंजर्स के ऊपर एक बहुत बड़ी सब्सिडी देता है. रेलवे का खर्चा पैसेंजर्स को ट्रैवल कराने में, 1 किलोमीटर ट्रैवल कराने में 1 रुपये 38 पैसे का खर्चा होता है. 1 रुपये 38 पैसे का खर्चा होता है. इसके अगेंस्ट रेलवे टिकट जो लेती है वो मात्र 73 पैसे का होता है. मात्र 73 पैसे का, यानी टोटल 53% ही रेवेन्यू लेती है. 47% डिस्काउंट होता है, और इस टोटल डिस्काउंट का
जो प्रमाण जो वैल्यू है, क्वांटिटी है, वो है 60,000 करोड़ रुपए। 60,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी रेलवे अपने पैसेंजर्स के ट्रैवल पे देती है और ये बेसिकली एक सोशल ऑब्लिगेशन की तरह से रेलवे लेती है और ये बहुत ही बड़ा एक महत्वपूर्ण ऑब्लिगेशन उठाता। रेलवे ने 2020 के बाद में पैसेंजर फेयर्स नहीं बढ़ाए हैं। राज्यसभेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी मणिपूर बजेट आणि मणिपूर पुरवण मागण्यांविशींच्या चर्चे वेळार मणिपूर राज्या खातीर खासा घोषणा जाहीर केल्यो। वर्स 2024-25 खातीर राज्य पुंजी निवेश विशेष सहायता येवजण अंतर्गत मणिपुराक 913 कोटी रुपया दिल्यात, अशी माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी दिली। ताचे भायर मणिपूर राज्या खातीर 500 कोटी रुपयांचो आपत्कालीन निधी लेगीत मंजूर केला, अशें तांणी सांगलें। Manipur, we have already given the special assistance for state capital investment, which is a 50-year interest free, which all states get. But however, last 2 years, they hadn't claimed anything under the 50-year interest free. Manipur needed it. So 913 crores are being given. Manipur as a state had never had contingency fund created for itself that helps them to meet with emergent situations. So we have created now a contingency fund for Manipur with 500 crores being given to them. आणि आता खबरापत्रात घेऊया एक लहानसो विसव। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। सर आज थोड़ा जल्दी निकलना था। 2 बजे? क्या हुआ राकेश? सर वो वाइफ को लेके जाना था इसलिए। हाँ भाई, शॉपिंग कराना बड़ा जरूरी है। अरे नहीं, मोटरसाइकिल पे घुमाएंगे अपनी वाइफ को। सच्चे मर्द जो है। हाँ मर्द है, इसीलिए प्रेग्नेंट बीवी को लेके जा रहे हैं खून की जांच और चेकअप कराने। आखिर माँ और बच्चे की सेहत का सवाल जो है। वाह, सीखो इससे कुछ। देश उम्मीद से है, करो पोषणम। पिता हो तो राकेश जैसा, इन्हें पता है कि स्वास्थ्य की नियमित जांच और आयरन युक्त फॉलिक एसिड का देना माँ और बच्चों को एनीमिया से बचा सकता है। विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। गोयचे राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी आयज राज्यसभेत देशात वाडटल्या स्पॅम कॉल्स, फिशिंग घोटाळे आनी डेटा गुप्तताय उल्लंघनाच्या वाडट्या प्रकरणा विशीं हुस्को उक्तायलो। फटींग कॉल आनी फसवणूक करपी संदेशांक लागून सामान्य नागरीक आपले खर कश्टान जोडिल्ले पयशे गमयतात आनी दिसान दीस ह्या प्रकरणांनी वाड जायत आसा, अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें। ह्या संबंदात केंद्र सरकारान खर कारवाय करची, तशेंच ते संबंधीचे कायदे आनी डिजिटल सुरक्षा बेगोबेग जाग्यार घालची, अशी विनवणी तांणी आपल्या उलोवपांत केली। The citizens, especially those who are not well versed in advanced digital technology, are at higher risk of being duped. The fear and anxiety caused by such fraudulent activities have created an environment of insecurity for mobile phone internet users. A primary factor contributing to this growing menace is the unauthorized access and misuse of personal data. Spammers and fraudsters illegally obtain phone numbers and personal details through various means, including data harvesting, data mining, and purchasing cyber ready-made data from third parties or companies maintaining data banks. This blatant misuse of data raises serious concern about the privacy and security of Indian citizens. Although the government has introduced mechanisms such as Do Not Disturb registry, along various laws and tries efforts to regulate telemarketing practices, unauthorized data sales, and privacy breaches remain rampant, leaving citizens vulnerable to exploitation. Honorable Vice Chairman Sir, the right to privacy and data security is a fundamental right, and it is imperative that the government takes decisive action to safeguard its citizens from data misuse and unsolicited calls.
I urge urgent intervention to ensure the protection of personal data and to put an end to this growing nuisance. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी काल समर्थन संघटना गोवा हांणी शिवोले हांगा उबारिल्ल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचे लोकार्पण केले. शिवजयंती निमतान आयोजित ह्या कार्यावळीत उलोवप करतना छत्रपती शिवाजी महाराज तशेंच छत्रपती संभाजी महाराज हांणी गोंयच्या 8 तालुक्यांनी राज्य केला आनी हाची गवाय गोंयचो इतिहास दिता. तेन्ना जे लोक हे विशीं दुबाव उक्तायतात तांणी गोंयचो इतिहास जाणून घेवचो अशें आवाहन मुखेलमंत्र्यांनी केलें. आज आम्ही सातत्यात पळयता छत्रपती शिवाजी महाराज हांची आज तिथीनुसार जयंती आणि त्याच तिथीनुसार जयंतीच्या दिसा आज शिवोलेत भव्य असो अश्वरूढ पुतळ्याचे अनावरण आज ते करता. तांचे खरोखरूच मना काळजांतल्यान हांव खूब खूब अभिनंदन करता. फाटल्या 5 वर्सांक पुराय गोंयांत छत्रपती शिवाजी महाराजांचे पुतळे ह्या वेगवेगळे कडेन अनावरण आमी सगळ्या जाणांनी खूब 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 मोठ्या प्रमाणात करता आसतना आमी पळयला. आम्ही पळयता की 60 वर्साच्या पोर्तुगीजाच्या राजवट स्वतंत्र मेळ्या उपरांत सुद्धा आज जागोजागी छत्रपती शिवाजी महाराजांचे पुतळे जागोजागी छत्रपती शिवाजी महाराजांचे विचार हे कित्याक येता तर आमच्यात आशिल्ली त्याची प्रेरणा ही सातत्यात जागी जाता. म्हणून तर आम्ही म्हणता की 8वावे छत्रपती शिवाजी महाराजांची रूप 8वावा प्रताप 8वावा त्यांचा स्वरूप याच पद्धतीत म्हाका दिसता छत्रपती शिवाजी महाराजांचे आचार छत्रपती शिवाजी महाराजांचे विचार हे सातत्यात प्रत्येक युवकात आपल्या मनात दवरपाची गरज आसा. तशेंच छत्रपती शिवाजी महाराज हांणी एका हातात तलवार जाल्यार दुसऱ्या हातात पट्टी उबारून लोकांक जमनीचो हक्क मेळोवन दिलो अशें मुखेलमंत्र्यांनी हे वेळार सांगले. लोकपाल जावन कुळ मुणकारांक तांचो हक्क मेळोवन दिवपी शिवाजी महाराज आशिल्ले अशें मुखेलमंत्र्यांनी हे वेळार नमूद केलें. छत्रपती शिवाजी महाराज हे लोकपालक राजा आशिल्ले की तांच्यांनी पळयलें की फक्त हातात तलवार न्ही तर हातात पट्टी घेवन जमनीचे मोजमाप करून ती जागा ताज्याच नांवार करून दिवपी सगळ्यात पयले राजा जर कोण आशिल्ले आसत जाल्यार ते छत्रपती शिवाजी महाराज हे लोकपाल पास करपी राजे आशिल्ले. जमनीचो हक्क त्या कुळ आनी मुणकाराक दिवपी जर राजा आशिल्ले जाल्यार ते छत्रपती शिवाजी महाराज आशिल्ले. हे विसरू नाकात. छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या हातात तलवारूय आशिल्ली आणि पट्टी आशिल्ली ती जागा ही त्यांचीच जावपाक जाय. म्हणून तर आज सुद्धा आम्ही कुळ आणि मुणकाराक त्यांचे हक्क दिवपा खातीर या सुराज्याच्या बाबतीत जर काम करता आसत तर आमचे राज्य काम करता. आम्ही त्याच पद्धतीत म्हणता की छत्रपती शिवाजी महाराज हे सातत्यात लढवय्ये आशिल्ले. लोकपाल पास करता आसतना तांच्यांनी पळयलें की रयतेच्या भाजीच्या देठाला सुद्धा म्हणजे विजा लागता कामा नाही. अरे जो कसता ताची ती जमीन आसा तेका कसता तेका कर भरचो पडपाक जायना. या पद्धतीचे उत्तम प्रशासक जर कोण आशिल्ले जाल्यार छत्रपती शिवाजी महाराज आशिल्ले. काल शिवजयंती निमतान स्वराज्य गोमंतक म्हापशे या संघटनेन म्हापशेच्या बोडगेश्वर देवस्थानांतल्यान भव्य शिवजयंती रॅलीचे आयोजन केले. ह्या रॅलीची सुरवात शिवरुद्र ढोल ताशा पथक पुणे हांच्या उर्बेभरीत सादरीकरणान जाली. कार्यावळीत म्हापशेचे आमदार जोशुआ डिसोजा हांणी ह्या रॅलीची सुरवात केली. ते भायर तांचे सयत आल्दोनचे आदले आमदार ग्लेन टिकलो, म्हापशेची नगरसेवक प्रिया मिशाळ तशेंच हेर मानेस्तां हाजीर आशिल्ले. अशा भव्य रॅलीचे आयोजन करून स्वराज्य ही संघटना लोकांक एका सुत्रात बांदपाचें काम करता अशी खोस म्हापशेचे आमदार जोशुआ डिसोजा हांणी उक्तायली. पळयत आयलेले आसा. हांव मुद्दामूत सिद्धार्थाक आनी आमाक कॉंग्रॅच्युलेट करता कारण वार्षिक हो कार्यक्रम घडोवन हाडपा खातीर तेंच्यांनी जायते प्रिपरेशन्स करचे पडटा, जायतो वेळ काडचो पडटा. दोगूय जाण सक्सेसफूल बिजनसमॅन जावन आसा तरी आसतना वेळ काडून टायम काडून बरे भशेन प्लॅन करून कार्यक्रम घडोवपा खातीर आपला दिसपाक येता. फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन दवरून तांकां इनवॉल्व करून एक बरे भशेन मेसेज धाडूंक शकता टू सोसायटी विथ रिगार्ड्स टू रिमेंबरिंग छत्रपती शिवाजी महाराज ऑन हीज बर्थ एनिवर्सरी. इंटिग्रेटिंग प्रत्येक सेक्शन्स ऑफ सोसायटी रायट फ्रॉम यंग एज टील द ओल्डस्ट. म्हाका दिसता म्हाकाय खबर आसतना ओल्डस्ट नंबर हांगा कितल्या वर्साचो आसूंक शकता बट आमकां पळोवपाक येता की प्रत्येक एज ग्रुपाचे मनीस हांगा जमलेले आसा टू सेलिब्रेट दीस ग्रेट ओकेजन.
आयज मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी संसदेत सुरू आशिल्ल्या अर्थसंकल्पीय सत्रात वांटो घेतलो। ते उपरांत तांणी केंद्रीय घर आनी सहकार मंत्री अमित शाह हांची भेट घेतली। मुखेलमंत्र्यांनी समाज माध्यमाचेर संदेश घालून आपल्या भेटेविशीं म्हायती दिल्या। आपल्या भेटे मजगतीं आपणे नवे गुन्यांवकारी कायदे चालीक लावपाक राज्यान केल्ल्या कामाविशीं म्हायती दिली। तशेंच गोंयचे खण वेवसाय सुरू करपाक केल्ल्या प्रयत्नाविशीं लेगीत घरमंत्र्यान नियाळ दिल्ल्याचो ताणें आपल्या संदेशांत नमूद केला। आयज गोयचे म्हायती तंत्रगिन्यान मंत्री रोहन खंवटे हांणी गोयच्या पयल्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्साचेर आधारीत संमेलनाचें उक्तावण केलें। कार्यावळीत उलोवप करतना गोयच्या तरणाट्यांनी फक्त रोजगाराच्यो संदी सोदच्या परस रोजगाराच्यो संदी उपलब्ध करून दिवपी जावपाचो ध्येय दवरपाक जाय अशें आवाहन तांणी केलें। तशेंच आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सांत उपलब्ध आशिल्ल्यो वेगवेगळ्या संद्यां कडेन दुर्लक्ष करूंक जायना अशेंय तांणी सांगलें। As a government today, we have opened our hands. We want to embrace technology. In the digital economy, what the Prime Minister calls is a very important tool in terms of talking about Vikasit Bharat 2047. Vikasit Bharat 2047, and what our Dr. Pramod Sawant talks about Goa Vikasit being by 2047, all of you have a role to play. All of you all are leaders in your own scape. And that is why everything what you going to drive is not only going to drive Goa, but is going to drive the economy of the country. I was just telling Prajot, म्हाका आमकां हांगा दोनूच आसता, एक आसा economics and दुसरें आसा employment. And ताज्या खातीर we have started collaborating with the industry and the academia for years. For my last tenure with Manohar Bhai to now with Dr. Pramod Sawant, the funda is very simple. Policies are not driven by us. Policies are made as per what you people need. Policies are driven by what you guys can make and the industry can move. That is what we want to, because tujo success is our success. You all are going to come out of college and maybe after this you all are going to talk about your passion and your dreams which you want to make alive. But there are things which you can build up as a career by now because of policies which are already in there. गोय विद्यापीठात गाजपी प्रश्नपत्रिका फुटीच्या प्रकरणाविशीं सविस्तर म्हायती दिवपाविशीं विद्यापीठाचे कुलगुरू हरिलाल मेनन हांणी पत्रकार परिशद आपयली। गोयच्या एका खबरापत्रांत हे विशीं म्हायती छापतकच कांय समाज वावुरप्यांनी पुलिशेंत कागाळ केल्या उपरांत संबंदीत प्राध्यापकाक काल निलंबीत केला। कुलगुरू मेनन हांचे सयत काल जाल्ल्या पत्रकार परिशदेंत प्राध्यापक सुंदर धुरी आनी प्राध्यापक रमेश पै हाजीर आशिल्ले। पुराय प्रकरणाविशीं सध्या बऱ्यापैकी गैरसमज पसरल्यात, ताका लागून विद्यापीठान केल्ल्या चवकशीची म्हायती दिवपाक पत्रकार परिशद आपयिल्ल्याचे कुलगुरू मेनन हांणी सांगले। Person concerned, about whom this news came, he is a good researcher. He has number of projects there. So it so happened that one day evening, maybe around 5:30 or 6 or so, he finds that one of the chemicals which his student is supposed to work for in the laboratory is not there. Therefore, this husband is reply. Therefore, he went to one of the cabins of his own colleague. That means there are many teachers have been given different cabins. So one of the cabins he went after that teacher left. And then he took a chemical for his students to complete one of the experiments. This is the reply he has given. And also from any of the faculty from the same school, there is no report that the question paper has been leaked. Because we conduct, as per university rule, there is ISA, internal examination. So internal examination is conducted by the concerned teacher. So there is absolutely no complaint from any of the teachers that this has happened. खबरापत्रात घेऊया आनीक एक ल्हानसोच विसव। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात
11:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग, हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। 20 उपरांत येवकार वचूयात मुखावेल्या खबरांकडेन। फाटले 9 महिने आंतरराष्ट्रीय अंतराळ केंद्रात अडकून पडिल्ले नासाचे अंतराळवीर मूळ भारतीय वंशाच्यो सुनीता विलियम्स आनी बुच विल्मोर हांकां पृथ्वीचेर परत हाडपा खातीर स्पेस एक्साचें अंतराळ यान भायर सरलां। हे दोनूय अंतराळवीर भारतीय वेळे प्रमाण फाल्यां फांतोडेर पृथ्वीचेर पावतले। तांचे कॅप्सूल फ्लोरिडा दर्यादेगेर स्पेस यान करपाचें आसा। मुळात फक्त एका सप्तका खातीर अंतराळांत गेल्ले हे दोनूय अंतराळवीर तांत्रीक अडचणीक लागून थंय 9 महिने अडकून उरले। मजगती अंतराळवीर सुनीता विलियम्स आंतरराष्ट्रीय अंतराळ केंद्राचेर अडकिल्ल्यो आसतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तांकां पत्र बरोवन धीर दिल्लो, अशी माहिती केंद्रीय अंतराळ विज्ञान मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग हांणी दिली। मार्च म्हयन्याच्या सुरवेक अंतराळवीर मायक मेसिमिनो हांचे कडल्यान प्रधानमंत्र्यांनी हे पत्र सुनीता विलियम्स हांच्या मेरेन पावयल्ले। हे पत्रांत तांणी सुनीता विलियम्स हांकां आपलो तेंको दितना 140 कोटी भारतीयांक तांचे विशीं अभिमान दिसता अशें सांगिल्ले। तशेंच तांच्या सुरक्षीत परतणे विशीं लेगीत ताणें प्रार्थना केल्ली अशें जितेंद्र सिंग हांणी सांगलें। Honorable Prime Minister has himself written a letter, expressed concern on his own behalf, personal behalf, as well as on behalf of 140 crore Indians. And she, being a daughter of India, has done the entire world proud. And as you said, she is returning after more than 600 days, which is a record of sorts, and has successfully accomplished the task that she was assigned to. While all of us pray for her safe return, we also feel proud of her, and we only wish that once she comes back, then there will be a recovery period of about 40-45 days when they are, subject to acclimatization processes, because having lived for that long in the space, and all of us hope that everything would be fine. And a very pleasant coincidence is the fact that today itself, Prime Minister Modi made a statement on Mahakumbh in the Parliament, and incidentally, Sunita also had expressed her wishes during the Kumbh, because when she saw the pictures of her family visiting the Kumbh. इंग्लंडात आयोजित कबड्डी संवसारीक करंड सर्तीत भारतान आपली सुरवात जैतान केला। भारतान पहिल्या सामन्यात इटली पंगडाक 64-22 अशा गुणांनी हार घाली। आदले संवसारीक करंड सर्तीत भारतीय पंगडान इराक पंगडाक हार घालून किताब आपल्या नावार केल्लो। अंदू पयलेच फावट कबड्डी संवसारीक करंड सर्तीचे आयोजन आशियाच्या भायर जाता। आणि आता पळोवया आयचे तापमान। पणजी वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाणाचे चडांत चड तापमान 34.2 सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 24.6 सेल्सियस इतलें नोंद जाला। आणि आता खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज लोकसभेत महाकुंभ 2025च्या आयोजन आणि व्यवस्थापना विशीं केलें उलोवप। महाकुंभात सगळे समान जावन आयले एकठांय, प्रधानमंत्री उलयले। गोयचे राज्यसभा खासदार सदानंद शेख कानवडे आणि राज्यसभेत सायबर सुरक्षेविशीं उबारलो मुद्दो। सायबर गुन्यांवाड, खर कायदे आणि आराखडो चालीक लावपाची केली मागणी। गोंयांत आयोजीत जाता पयले आर्टिफिशियल इंटेलिजन्साचेर आधारीत संमेलन। आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सात आशिल्ल्यो संद्यो दुर्लक्ष करच्यो न्हय, मंत्री रोहन खंवटेचें आवाहन। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आपल्या दिल्ली भेटेर गृहमंत्री अमित शाह हांची घेतली भेट। गोंय प्रशासनाच्या एकंदरीत कामाविशीं दिलो नियाळ। आणि भारतीय वंशाच्यो अंतराळवीर सुनीता विलियम्स 9 महिन्या उपरांत पृथ्वीचेर येवपाक सरल्यो भायर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तांकां पत्र बरोवन व्यक्त केल्लो हुस्को।
आणि इतल्यान आयचे हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रात. तो मेरेन नमस्कार.